तुम्ही पळयतात जो जागो आसा आतां लँडस्लायड जाल्ली आसा जी शिळामळ एरियाक पडटा टाकी म्हणटा गांवांक आतां आमी एक अर्दवर जालें हांगा येयल्ली आसा आमी आसतनाच हांगा परत एक फावटी माती देंवल्ली हांगा खंय तरी घरां आसा जी तेकून ती खंय तरी हांगा डेंजराक आसा आनी हेका लागून ऑथॉरिटीन जे मामलेदार काय डेप्युटी पंचायतीन हेतून लक्ष घालून हे लोकांक सद्याक जे पर्यंत हो पावस थांबना आनी गोश्टी खंय तरी हालना ते पर्यंत तांकां सेफ जाग्यार व्हरपाची गरज आसा की जो आतां तुमी पळयलें फाटल्यान महेश मांजरेकर हे गेले जे 3-4 रूम आसा तेतून ती धड पसून सकयल देंवल्ली आसा आनी तेतून दोग जाण एक रुमाक दोग जाण आवय आनी चेडूं आशिल्लीं ती खंय तरी आडकून पडलेली मागीर तेणी येवन ती भायर काडलेली ही परिस्थिती जे पर्यंत पावस स्टॉप जायना आनी ह्यो गोश्टी अश्योच उरता ते पर्यंत ही जागा सद्या लोकां खातीर सेफ ना ताका लागून जे ऑथॉरिटी आसा तेणी हांगा दखल घेवन ह्या गोश्टीचेर लक्ष घालपाची गरज आसा तुम्ही पळयता हे आनी भंय आसा एक कोसळपाची जे वयल्यान उदक हे पावसाचें हे जी दोन भागांनी एक कोसळ्ळेलें आसा जो फाटल्यान दोंगर आसा तो ती शेल्डे पंचायत एरिया पडटा तुम्ही हे चिकन माती एक घरा पळयता तुम्ही एक घरान बसलेले आसा हे आसा पळय ती आतां सद्या तुमी कंप्लेन कोणाक दिल्या पोलिसीक सांगलेले फायर ब्रिगेडीक सांगलेले आनी ते बी येवन गेले हांगा ते हांगा सद्या आसा हांवें एक्चुली कापलेलांक बी सांगलेले दिला दिता करून दिता म्हणले आनी कळ्ळ करना पंच कोण पडटा तुमकां हांगा मागीर तुमी तांकां सांगले आतां सांगले बिलू येवन गेला आतां जस्ट पळोवन गेला ती सरपंच कापराला फुड्याकय बिलूक सांगले ते मॅडमीकय सांगले की मातशें कर म्हणून रोड तरी करून दी आनी सायडीक गटर करून हांव कुट्टड्यान साकून टुडे मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर